मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू एक समाजप्रिय मनीस आसलो. ताका जायतो लोक जेवणाक आपयताले, वाद विवाद करूंक आनी मेळूंक आपयताले आनी ताका लोकां बरोबर वेळ सारूंक जिवीत जिवंक आवडतालें. आनी सो एक दीस तो एका फारिजेवागेर गेलो, जेवणाक गेलो. इतलें व्हडलें जेवण आसचें ना आयताराक, कित्याक आयताराक तांणी काम करूं न्हय. सो शुक्रारार तें जेवण रांदून दवरताले, तें आयताराक खावचें आसलें. सो असलें तो जेवण करता आसतना लोकांक, धर्मशास्त्र्यांक, फारिजेवांक धर्म घूट उगडटालो, जिविताचें प्रवचन करतालो, तांकां काणयां वरवीं तत्वां, देवाचे मंदामेंत जिवीत शिकयतालो. तर अशें सोनवार तो म्हणूंक लागलो, मनशां खातीर रचला आनी मनशांक सोनवारा खातीर रचूंक ना. सोनवाराक तांणी कायदो केलो की सोनवाराचें काम करचें न्हय, सोनवार पाळूंक गरजेचें. सोनवाराक आमी देवाचें काम करूंक जाय. सो लूक इवांजेलिस्ट 4 असल्यो घडण्यो, कथन, काणयो जे जेजून दुसऱ्यांक सोनवारा दिसा पेकयलें तें रेकॉर्ड करता. आनी एक म्हणजे तो तांकां प्रश्न घालता. ताणें एका नायकूत जाल्ल्या, नायकूत म्हणजे शरिरान चड उदक आसून पांय, हात पांय, कूड सुजलोली, तसल्या मनशाक पेकयता. आनी हेका पेकयलो म्हूण आयताराक ताणें जेजून ताका पेकयलो म्हूण ते ताचेर निशेध मारतात. फारिजेव जेजूचेर निशेध मारतात, ताका तिडून पळयतात. तेन्ना जेजू तांकां प्रश्न घालता, तुमचो भुरगो बांयंत पडलो जाल्यार, वा तुमचो पाडो बांयंत पडलो जाल्यार आयताराक तुमी ताका काळचिनान, भायर काळचिनान ताका थंयसर मरोंक दवरतले. आनी बांयतले जावं उदक आसूं उदक नासूं, बांयंत पडलो पाड्याक काडूंक एकदम चड काम आनी चड त्रास. पूण हांवें एका अब्रामाच्या पुताक पेकयलो, काम कांय चड करूंक ना. पेकयलो म्हूण तुमी निशेध मारतात. सो अशे भाशेन फारिजेवान जायते कायदे काडले, देवाच्या मोगाक लागूंक न्हय वा मनशांच्या मोगाक लागून न्हय, बगर आपुणूच आपलें जिवीत मोजेन स्वखुशीन जियेताले. अधिकार तांकां जाय आसलो आनी अशे लोकांचे छळ करताले. हें जेजूक आवडोंक ना. देखून जेजू म्हणटा, तुमकां तुमचें जिवीत आवडटा, तुमकां दुसऱ्यांनी बरें केल्लें जाय, तर तुमी दुसऱ्यांक बरें करूंक फावो.